जेजूक आमच्या देवाक आमी आमचे सगळेंच समोर पळोवया ह्या नमस्कारांतल्यान. नमस्कार करुया ताका आनी सगळे आमचे भितर आहा तितलें ताका ओपून दिवया. जेजू, तुवें म्हाका आयची रात बरे भाशेन सारूंक कृपा दिली आनी तुजे गोठायेन म्हाका बरी झेम पडली. आर्गांनी दिनवास तुका. पूण जांकां बरी झेम पडोंक ना, दास्ती खंतीनी तींची येतात, हाका लागून झेम येना. ह्या कारणाक लागून तुका आर्गांनी दिनवास. मोहिमा तुका, कित्याक तूं आतां तांचें जिवीत बदलतलें. हें आपलेपणांत रोमलेलें जिवीत जेन्ना हांव तुका तें समर्पितां तेन्ना तूं म्हाका स्विकारताय आनी तुजे काकळुतीन म्हाका तूं सुटका दिताय. पूण हांवें खालतेपण पत्करूंक जाय. नम्रतायेन म्हजें जिवीत तुजे सोशी हांवें सारूंक जाय. तेन्नाच की तुजें व्हडपण म्हज्या जिवितान दिसतलें आनी म्हाका पेखोवणी मेळटली. तुजें आसप म्हजें सगळें सदांच आसा, पूण आपलेपणाक लागून हांव गर्वान बगतां आनी नम्रताय हांव पत्करिना. ह्या वेळार तुजे कृपेन बरोवन हांव एक किरकोळ किडो कसो म्हणून मानतां, पूण तूं तुजे अगणीत काकळुतीन म्हजो मोग करताय, म्हाका सुटका दिताय आनी सोडवण फावो करताय. आर्गांनी दिनवास तुका जेजू. मोहिमा आनी वाखाणणी. Cristaच्या ओतम्यान म्हाका पवित कर. क्रिस्ताचे कुडी मोजें थारोण कर. क्रिस्ताच्या रोगता
म्हाका दादोसकोर नाणोय म्हाका उदकान कोण वोळाच्या स्ताच्या रोगता म्हाका दादोसकोर नाणोय म्हाका उदकान कोण वोळाच्या पोवीत कोश्टानो म्हाका गोट कोरात तूं बोरव्या जेजू चितान म्हाका तुझ्या गायांनी तूं म्हाका लिपोय वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवनाका तुझ्या गायांनी तूं म्हाका लिपोय वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवनाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मोरनाच्या वेळार तूं म्हाका आपोय तुजे सोरशी येवंक तूं म्हाका फोर्माय भोगतां सांगाती तुका वाखणच्या तुजे सोरशी येवंक तूं म्हाका फोर्माय भोगतां सांगाती तुका वाखणच्या देवाचें उतर आमकां अशें सांगता जीं कोण पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाणे दिसा हांव तुमकां नव्यान जिवंत करतलों जेजू तुजेरूच हांव विस्वास ठेवतां आनी जितले पाटी म्हज्या मनांत चिंतना उप्रासतात ताका हांव आजीर जावंक लागलां ती हिंचे वाटेन म्हाका वतात तुजे सुरशी वो तुजे विरुद्ध हातून देवाची येवजण कितें आसा पळय ती म्हाका पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान कळोंक लागता हांव जेन्ना मागण्यांत आसता आनी तुजे सुरशी ही सगळीं चिंतना हांव दवरतां
तेन्ना तूं म्हाका दाखयताय कशे भशेन तुज्या एकवटांत तूं म्हाका ओडून घेताय. हांव फकत खालतेकायेन तुजे सोर्शी रावंक जाय आनी म्हजी एकूच अपेक्षा गरज तुजी दया तुजी काकलूत तूं म्हाका दाखय आनी काकलुतीन तुजे म्हाका रेवड्यावन म्हाका तुवें येवजिल्ल्या पवित्रपणान तुजो सांदो कसो म्हाका घडून हाड. वय सासणाचें जिवीत हांव हांगसरूच चागतलों आनी तें कितलें मोवाळ घोड. जेजू तुजे सोर्शी हांव येता म्हणटूच म्हाका तुवें सांगलां केन्नाच भूक लागची ना, तान लागची ना. तूं म्हाका ह्या सगळ्या देण्यांनी नेटोयता सय. तूं म्हाका आतां हे परी पेकोवणी दिताय, समजणी हाडटाय आनी म्हजें जिवीत तुजे सारकें करून तूं घेताय. तें म्हजेच पासत न्हय, म्हाका लागून ज्या जाणांक तुवें म्हजे सोर्शी हाडल्याय हाडटाय ताचेंय जिवीत म्हज्या जिविताक लागून तें बदलत वता. पृथ्वीवेल्या समेस मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायन घोडात. ताचे मोहिमेची कीर्ती गाजोयात. देवाक सांगात कितलीं विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. सगळीं पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा, तुका गायन गायतात, तुज्या मानाक गितां घोडटात. येयात आनी देवाचीं कर्तुत्वां पळयात. आमकां थोटाक करतात तसलीं मनशां मदें घडलेलीं विस्मितां. दर्याची ताणें केली सुकी बाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पोलतडी पावली. ह्या पासत तांचेरूच आसून आमचो संतोश आपले पदवेंत तो सदांकाळ राजवट चलयता. वय जेजू, आमी आनंदान तुका ताळयो पेटयता. तुका सबाशकी दिता
कित्याक तुवें आमचे पासत ह्यो सगल्यो घडण्यो केलेल्यो आसाय. कश्यो? दर दिसा तूं आमकां गुलामपणांतली भायर काडटाय. जशे भाशेन तुजे पोरजेक तुवें भायर काडली इजिप्तांतली, तेच भाशेन आमकांय दर दिसा पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सुटका दिल्या. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Twas grace that brought me safe thus far, and grace will take me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Praise God, 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 praise God. Lord Jesus, we thank you
for being with us today. We thank you for the gift of new life. We thank you for making it possible for us to be in your presence. Many may not have had this opportunity to be present before you, either physically or virtually. But Lord, you have made it possible for us to spend this time with you. And therefore, as we spend this time with you, we want to dedicate ourselves totally towards you. And so, Lord, we ask you to clear whatever distractions may come in our hearts and minds. Above all, Lord, there may be many feelings, many thoughts in our hearts and minds which takes us away from you. Feelings of anxiety, resentment. There may be also various other stress factors. We place all of them at your feet, O Lord. And we ask you, Lord, to take care of us as you've always been taking care and protecting us. In today's readings, we see, Lord, how you give strength to those who come to you. It is only you, Lord, who can satisfy our spiritual hunger. Sometimes we tend to run after worldly things, O Lord. Help us to understand, Lord, that you are always present in everything and that you want us to be there calling you so that we too can partake with you in the resurrection and in the joy. We see that in today's first reading, all were scattered due to the persecution that had broken out. Saul, on the other hand, was zealously arresting all the Christians, going house to house and putting them into prison. But we see that those who scattered did not leave behind anything. They continued preaching the word of God. We see Philip went to Samaria and proclaimed Christ to them. And he was able to do this only because he was filled with grace and the Holy Spirit. Today's gospel reveals to us why Jesus called himself the bread of life. The Jews understood that God had promised manna from heaven to sustain people on their journey to the promised land. It is bread that sustains us because we cannot live without food for long. But Jesus also said that man cannot live on bread alone. We may satisfy our physical hunger,
But when it comes to a spiritual hunger, it is only God who can satisfy it. And therefore, Jesus says He is the bread of life. And here, when Jesus is referring to life, Jesus means something much more than just a physical existence. Life for Jesus here implies to be connected with God. It implies to have a real relationship of trust, love, and obedience. And this is what Jesus makes possible for us. He makes it possible for us to have a loving relationship with God. Apart from Jesus, on their own strength, no one can enter that kind of life. And there are three claims which Jesus makes. First, He says that He is the spiritual food. He provides us life and enables us to come into union with God. It is the bread of life that produces the life of God within us. Secondly, Jesus also promises unbroken friendship and freedom from fear of being cut out from God. And thirdly, Jesus offers us hope of sharing in His resurrection, because those who believe in Him will be raised. And Lord, as we spend these few moments reflecting on the readings of the day, we ask You, Lord, to help us, to protect us, to guide us. As we ruminate over the readings of the day, help us, Lord, so that whatever line we are touched by, that whatever may be the inclination of our heart and soul, touch us, Lord, so that we too may then become Your worthy adopted sons and daughters. And now, we place all our prayers and petitions at the feet of the Lord. The Lord takes care of all our needs. And with grateful hearts, we continue to pray for ourselves, and we also pray for all those who have asked us to pray for them. We offer their petitions as well before You, O Lord. Lord, we continue to pray for the ongoing pandemic situation. We pray for the victims. We pray for the doctors, nurses, all those who toil day and night in the hospitals. We also pray for the other medical staff that works around the clock. And we pray for the government and health authorities, that all the decisions may be for the common good. We also continue to pray for all those who celebrate their birthdays and their anniversaries. We ask You, Lord, to be with them and give them good health of mind and body. We also pray for those who are preparing for the exams. We ask You, Lord, to be with them so that their hard work may bear fruit. We also pray for those suffering, those who are suffering from various problems in their lives. Some feel lost, some feel rejected, some feel that there is no one for them. Lord, You be their strength and their refuge. We also pray for those languishing in the home for the aged and in the destitute houses.
Lord, we also pray for peace in the world, peace among nations, among religions, in our families and within us. We also pray, Lord, for all the favors that you have bestowed on us. And we ask you, Lord, to continue blessing us. We also pray for those who have asked us to pray for them. Hear their prayers, Lord, and bring them closer to you. These are a few prayers that we have placed at your feet, O Lord. There are still much more deep within our hearts. We place all of them too, Lord, at your feet, and we ask you, Lord, to take care of us, to guide and protect us at every step of the way. जेसू कोविड उदीक आनी उदीक वाडत आसा. मोठवाशांच्या घरांनी आतां शिरोन दुयेंत आसलेल्यो माद्री तांकां कोरोना व्हायरस जाल्लेले आसा. मंगलोरचे बेथनी सिस्टर्सांक 21 जाणां तिंचो ती कोविडान बरोन तांकां त्रास जातात. तांचे पासत आमी मागता सायबा. 5 सिस्टरी साब कॉन्ग्रिगेशनांतल्यो त्योय पॉझिटिव्ह टेस्ट जाल्ल्या आनी हॉस्पिटलांनी आसात केरळांत. आमच्यो कितल्योच्यो फामिली तांकांय कोरोना व्हायरस जावन तीं घरांत पडून आसात. कित्याक बाजोनान हॉस्पिटलान व्हरोंक जायना. आमचे पाद्री गोवा प्रांतांतले फादर जोझफ नाझरेताक कोविड जाल्लेले आसा. ताचे पासत आमी मागता. त्याच प्रमाणे थॉमस लोबोक तांकां पेकोवणी दी सायबा आनी बरी कर. कितल्या जाणांक डायबिटीज जाल्लेली आसा. हेरांक प्रेशराचे प्रॉब्लेम आसा. थोड्या जाणांक चिंतनाचो रोग जाल्लो आसा. तांची चिंतना बोगोर बोगोर घोंत आसा आनी ती बेजार जाल्लीं आसा. भायर सरोंक जायना. तांकां सगल्यांक तुजे स्वाधीन कोत्ता. तूं तांकां काकळुतीन पेकोवणी दी. फातिमा तिची धूव आलिस्ता तांकांय पेकोवणी हाड सायबा. आनी कितल्याचशा जाणांनी मागण्यांची विनंती केलेली आसा. तितल्यांकूय आमी मागण्यान दवरता. आनी तूं तांकां बरेपण फाव कर. आनी केलेल्याक आमी तुका अर्गां दिता.
ही सगळीं तेसां मनांत काळजांत धरून जेजू तुका एकवटोन तूं आमचे सगळें बापायक महिमा दी विनंती कर आनी आमकां सगळ्यांक तुज्या मोगान बाळगून दवर. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोन नवो दोत्ता सोयमाचे विशय आमचे घुस्पटात कुटा मुखार थिरवाडो आमचो बावार सोय मोरते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या चोयती बोत पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोणा वंदुया वाखाणुया उपजोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खालतेपणान मान दिवया सासणा सासणा. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या जणांचो उणो तो मागुया देवा एका अजपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. Mogala Jesu, Mogala Jesu, di makakalis, tuja kalza sarke. Mogala Jesu, Mogala Jesu, di makakalis, tuja kalza sarke.